नमस्कार. आम्ही कामकाजाक सुरुवात करूया. प्रश्नकाल. पहिलो प्रश्न आजचो श्री नरेश सावळ. स्पीकर सर, स्टार्ट LAQ नंबर 1C. 1C. तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरल्याप्रमाणे नरेश स्पीकर सर, सर्व शिक्षा अभियानाचे काम बरें चल्लां गोंयान. हातून डेप्युटेशनाचेर खूब टिचर्स घेतल्या आनी स्कुलांक तेचो बरोच इफेक्ट जाल्लो आसा. हातून डेप्युटेशनाचेर कितले घेतले आनी भायले टिचर्स कितले घेतल्या? दुसरो प्रश्न विचारतो. ताची म्हायती आत्तां म्हजे कडेन ना हांगा उपलब्ध, कारण लिस्ट ऑफ स्टाफ विचारलेले. डेप्युटेशनाचेर बरेच टिचर सर्व शिक्षा अभियानान काम करता आनी ताका लागून स्कुलांतल्यान बरे बरे टिचर सर्व शिक्षा अभियानान वयता आनी स्कुलांनी ताचो प्रॉब्लेम तयार जाता. तर हे बंद करून जे आज कितलेशेच टिचर्स B.Ed केल्ले आसात, D.Ed केल्ले आसात, तांकां सरकारान संदी दिवची, ते दितले काय ना? सर्व शिक्षा अभियान म्हाका दिसता हे गायडींग टायपचे कॉन्सेप्ट आहा. नवीन टिचर घेतलो जर तूं जाल्यार तो नवीन टिचर घेतलेले आसता आमी. अजुनूय 150 काय 160 भुरगे, तातले थोड्यांक B.Ed आहा तांकां हांवें सांगलें तुमी हातून परमनंट हातून वता. जे भुरगे घेतलेले ते नवीन टिचिंगाक वता, पण हे रिसोर्स पर्सन आनी ब्लॉकाचेर जे घेतलेले आसता ते एक्सपिरियन्स आसचे पडटा. त्यामुळे ते एक्सपिरियन्स घेता. शक्यतो आमी रिटायर जाल्लो मनीस घेता किंवा नियर रिटायरमेंट. आतां हाजेर कितले आसा फ्रॉम डेप्युटेशन फ्रॉम स्कूल्स कितले आहा ते तुका म्हायती दिता. डेप्युटेशनाचेर जर कोणाक खंय स्पेसिफीक प्रॉब्लेम आसत जाल्यार ते शाळा जर आमकां कळयत जाल्यार आमी ताजेर अल्टरनेटीव सोल्युशन काडूंक शकता. पण म्हाका दिसता सर्व शिक्षा अभियानान बरो तो टिचर येवचो पडटलो. दुसरी एक गोष्ट अशी आहा की तेन्ना तो टिचर काही कारणामुळे किंवा ती महिला आसत जाल्यार CCL घेता तेन्ना स्कूल मॅनेजीस विथ अल्टरनेटीव टीचर. स्पीकर सर, नवे टिचर्स घेवन तांकां ट्रेनिंग दिवन एटलिस्ट आज कितलेशीच भुरगे D.Ed B.Ed करून बेकार आसा, तांकां समजा जर थंय जर जॉब मेळत जाल्यार एक थोडोसो प्रश्न सुट्टलो. मागीर तांकां ट्रेनिंग दिवन आनी त्याच बरोबर तुमी टॅबलेट्स दिल्या, बाकीचे समजा कंप्युटर टीचर सुद्दां सर्व शिक्षा अभियाना मार्फत जर घेवन जर स्कुलान समजा जर विकली किंवा विकांतल्यान 2 फावटी जर धाडीत जाल्यार त्या टॅबाचो कसो उपयोग करप आनी कित्या खातीर उपयोग करप हे तरी तांकां शिक्षण दिवपाक मेळटा. कल्पना जी सांगल्या ती एक्सेप्टेड आसा ऑलरेडी. हांवें त्या प्रमाणे अंदू जेन्ना पळय आमी टॅब दितले ताका योग्य तो सपोर्ट आमी दिता. पण सर्व शिक्षा अभियानांच्यान धाडपाक येतले काय हांव नकळो, तांचे काही पॅरामिटर्स आहा. थंयच्यान जाता थंयच्यान करता, नाजाल्यार आमी दुसऱ्या हातूंच्यान तुवें सांगल्या ती कल्पना अमल्यान हाडटा. ती कल्पना बरोबर आसा, कारण टॅब दिलो आनी बेठोच दिलो जाल्यार तो भुरगो तातूंच्यान चड खेळ खेळपाक लागता. म्हाकाय कल्पना आहा ती. पण कितें आहा, पोरू पयल्या वर्सा दिवपाक सुरू करूंक जाय. प्रत्येक गजाल परफेक्ट करतलो आनी सुरवात करतलो अशें जायना. एकदां सुरवात करची पडटा आनी मागीर भितर परफेक्शन हाडचें पडटा. तें करता. पण 3च रेग्युलर टिचरांक डेप्युटेशनाचेर घेतल्या, फक्त 3 जाण. श्री रोहन खवटे. Annexure 1 पहिला layer, I will go down to promote all-round inclusion, especially with regards to children with special needs and children from disadvantaged groups, and facilitate receiving of aids and appliances by children with special needs, guaranteed as the entitlements in the RTE Act 2009. अशें दिल्लें आसा. म्हणजे सर्व शिक्षा अभियान which covers education from 1st to 8th standard is basically trying to support the children with special needs म्हणून बरयल्लें आसा. स्पीकर सर, हे चिल्ड्रन विथ स्पेशल निड्साचो मुद्दो हांव पळय रेजोल्युशन घेतिल्लें ताजे पयलीं लास्ट 2 वर्सां उलयता. आनी रिसोर्स रूम्स, when we talk about inclusive education, resource rooms are very important. 2 वर्सां 1.5 वर्स पयलीं जेन्ना घेतिल्लें हांवें तेन्ना 34 रिसोर्स रूम्स ऑल ओवर गोवा आसा म्हूण सांगिल्लें. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कळपाक जाय लास्ट 1.5 वर्सान तुमी कितें इनिशिएटीव घेतला, रिसोर्स रूम्स कितले वाडयल्या, प्रायमरी सेक्शनाक कितले, सेकंडरी सेक्शनाक कितले, फंक्शनल कितले आसा, नॉन फंक्शनल कितले आसा, आनी हे मॉनिटरींग कोण करता काय म्हणून फॉर इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन.
स्पीकर सर, इतले डिटेल माहिती ह्या प्रश्नांच्यान येवंक शकना, पण रिसोर्स रूम आमी वाडोवपा खातीर डेफिनेटली प्रयत्न केल्ले आसा. आनी जशें हांवें तुमकां सांगलां तशें आय हॅव ऑल्सो फिक्स्ड आस्क देम टू फिक्स अ मिटींग अलॉंग विथ सर्व शिक्षा अभियान सगळ्यांक घेवन स्पेशली जे भुरगे आसा तांच्या संदर्भान कितें करपाक येतलें तें पळोवया. पण एक्झॅक्ट आंकडो म्हजे कडेन आतां मेळणें शक्य ना, कारण ह्या प्रश्नान ताजेर स्पेसिफीक स्ट्रेस ना. कारण पयलो हें आसा की वॉट आर द मॅन्डेट ऑफ सर्व शिक्षा. आतां मॅन्डेटाचो प्रत्येक गजाल आयली जाल्यार मागीर सगळोच सर्व शिक्षा अभियान विशय म्हाका येवचो. तो आत्तां म्हजे कडेन येना, पण रिसोर्स हाजेर आमी भर दिता आनी प्रॉमीस केल्या प्रमाणे देर वील बी मिटींग प्रोबेबली एट द एंड ऑफ ऑगस्ट ऑर आफ्टर चतुर्थी इमिजिएटली, जातून भितर हे निर्णय घेवया. दीज आर ऑल इश्यूज वीच आर ऑल्सो एट माय हार्ट. विचारपाचो मुद्दो इतल्याच खातीर आशिल्ले की जवळ जवळ 9 काय 10 रिसोर्स रूम नॉन फंक्शनल जाल्या as of today. At the same time, the schemes which are to be given, I don't think they are being implemented in the right sense. मातशें हाजेर लक्ष घ्या so that we can put it in a proper place. सर्व शिक्षा अभियानाचे यश हे म्हाका दिसता तातूंत काम करणाऱ्या मनशांच्या पॅशनाचेर चड ठरतलें. काही गजाली आमी उलयतात, काही गजाली ह्यो करच्यो पडटा. सर्व शिक्षा अभियानान करूंक जाय उलोवपा पेक्षा चड. लेट अस सीट टुगेदर एंड हांव जाय जाल्यार तुका आपयता, ताका आपयता, एंड आय डोंट हॅव एनी ऑब्जेक्शन. एज्युकेशनाक कोणाक जाय ताणें म्हाका सांगचें, हांव टायम फिक्स करून तुमकां फाल्यांच जाय जाल्यार मॅसेज दिता अमक्या वेळार टायम आसा म्हणून. वी वील सी दॅट दीज आर इम्प्लिमेंटेड. दे मे नीड सम सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम MLAs. कितें करप हें एक एकदां कळना तांकां. त्यामुळे लेट अस हॅव अ मिटींग ऑन दीस अँड पुश इट. सर्व शिक्षा अभियानाचेर तूं पळयशी धर तूं जाल्यार गेल्या 2 वर्साक वी हॅव ऑलमोस्ट डबल द एक्सपेंडिचर. दॅट मिन्स देर इज, हांव फक्त एक्सपेंडिचराचेर सक्सेस मानिना, पण एक्सपेंडिचर डबल जावपाचें कारण म्हणजे जितले बॅकलॉग आशिल्ले ते सगळे क्लियर जाले. त्या शिवाय पोरू इनफॅक्ट 140% पर्यंत पावले आमचे 12-13 वर्साक. दॅट इज बिकॉज द अर्लियर बॅकलॉग वीच वॉज नॉट सेटल्ड हॅज बीन क्लियर्ड. 26 कोटी पर्यंत 2012-13 26 कोटी पर्यंत एक्सपेंडिचर गेलो. ताजे पयल्या वर्साक 10 कोटी आशिल्लो. आतां तो 21-22 कोटी पर्यंत स्टेबिलायज जाला आनी अंदू त्या पेक्षा सुबेज आसतलो. प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, सर्व शिक्षा अभियानचे काम खरोखरच बरें चल्लां. तांचे पॅरा टिचर्सांक थोडीशी ट्रेनिंग दिवपाक जाय, बट त्याच बरोबर आनी एक सांगन दिसता तांचे इम्प्लिमेंटेशन जे आहा पळय न्ही ते NGOsच्या माध्यमांतल्यान जाता. वेगवेगळे सर्व शिक्षणाचे प्रोजेक्ट हे थ्रू NGOs चलयता. म्हणजे जे नॉन स्कूल गोईंग आसता तांकां ट्रेनिंग दिवप, आउट ऑफ स्कूल आसलेली स्टुडंट्स हांकां ट्रेनिंग दिवप हाजे NGOच्या मार्फत चलयता. एकदां हे तुमचे सर्व शिक्षण BRC CRCs आसा पळय न्ही हे स्ट्रिक्ट रावतात की ती 20च भुरगीं जावपाक जायना जाल्यार प्रोजेक्ट फंडींग जावचो ना आनी कितें. आनी हाज्या भायर थोडेशे NGOंक ते रिलॅक्सेशनूय दितात की तेंची कांयच भुरगीं ना आनी तुमी तेंचे फंड्सूय रिलीज करता. काणकोणात असो एक NGO आसा स्पीकर सर, तांच्यांनी हॉनरेबल मिनिस्टरान ताची चवकशी करची. काणकोणा ब्लॉकात जितके NGO आसा तांचे कडेन खरेंच भुरगीं आसा काय ना ह्या विशयाचेर ती तेंच्यांनी चवकशी करची. आनी बाकीचे NGO खंय तरी रिलॅक्सेशन एक 14-15 भुरगीं आसली सुद्दां आसा जाल्यार ती नॉन स्कूल गोईंग आसता. आनी NGO हे जेन्ना, कारण हांव ह्या प्रोजेक्टांचेर गेली 10-12 वर्सां काम करता, कारण सर्व शिक्षा अभियानच्या मार्फत वेगवेगळी कामां जातात. त्या ती काणकोणातल्या NGOचेर तेंच्यांनी इन्क्वायरी करची. तो सांगता ताजे चवकशी करता. सर्व शिक्षा अभियानाच्या एकूण फंक्शनिंगान भितर एक मिटींग घेवन ज्या आमदार इंट्रस्ट घेता तांकांय आपयता. शक्य जर असले गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे नॉर्म्स जे आसा, कारण आमकां एकूण जे पयशे आमी 161 कोटी कितें तरी अजून पर्यंत खर्च केल्या ह्या अभियानाचेर, 161 crores टोटल अमावंट अवेलेबल. तातले 78 कोटी हे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान आयल्या. सो सेंट्रल गव्हर्मेंट हे कितें म्हणटा ते आमचे तातूंत भितर मेजर कॉन्ट्रिब्युटर आसता, त्यामुळे तांचे रुल्स पळोवचे पडटा. काणकोणान एकूय NGO फंडेड ना. तेरा एकूण NGO पोरूच्या वर्सा आमी दिल्ल्या. नो NGO इज फंडेड इन काणकोण. पयलीं बी दिला सर. अलेक्स नका. फुडलो प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर. स्पीकर सर, स्टार आयलो नंबर 2A.
सिव्हिल सप्लाय. Speaker sir, answer as per Cycloster. स्पीकर सर, माननीय मिनिस्टरांनी म्हाका रिप्लाय दिल्या की सगळे फेर प्रायस शॉपां कितले आहात ती दिल्यात आनी एकच अशें म्हणलां की हांवें विचारलें की कोटा तुमी जे दितात तो 100% दिता काय म्हणून. ना म्हणला म्हाका. तो 100% कित्याक दिनात आनी केन्ना साकून 100% दिवपाचो बंद केला? Speaker sir, quota, whether the government is supplying 100% quota, all the fair price shop in the state. No sir. 100% quota dina. तर कोठा वो 80% दिता आनी ताचें कारण आहा की मॅक्झिमम APLs कार्ड होल्डर्स जे आहा हे सोसायटींतून जो आपलो कोठा हो लिफ्ट करिना आनी ते लिफ्ट करिना आनी तूं कोठा खंय तरी उरता म्हणून आमी 80% दिता आनी जर एखाद्या फेर प्रायस शॉपार वो कोठा तांकां जर जावो जाल्यार तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट करपाची आमी तांकां तो दिता वयलो 20%. हय. अर्बन एरियांनी मिनिस्टर सांगता प्रमाणे अर्बन एरियांनी म्हाका दिसता हे कडेन लोक व्हरनासतले पूण ग्रामीण एरिया आसा रुरल एरिया जे आसा थंय लोक व्हरता आनी खास करून जे फेस्टिवल आसता जेव्हा चतुर्थी जावं क्रिसमस जावं ईद जावं दिवाळी जावं असले टायमार तर 100% सुद्दां दिल्यार टोटल लोक व्हरतात. असले कितें करतले तुमी? एक तरी ग्रामीण भागांत चडांत चड लोक व्हरतात. हांव अर्बन एरियाची उलयना, अर्बन एरियांनी मे बी व्हरनात पूण एटलिस्ट फेस्टिवला टायमार तरी 100% दिताले तुमी. हांव अशें म्हणना की तुमी वर्स बरें 100% दिया अशें म्हणना पूण फेस्टिवल जेन्ना आसतात ती कसली जावं दिवाळी जावं चवथ जावं ईद जावं किंवा क्रिसमस जावं ह्या टायमार तर तुमी 100% दिवपा जाय. हाजें कितें करतले? स्पीकर सर, जो कोठा आहा तूं ज्या ग्रामीण भागाचो प्रश्न उलयता ज्या ग्रामीण भागांनी मेजॉरिटी लोक BPL, APL रेशन कार्ड होल्डर्स आहा ह्या लोकांक आमी 100% कोठा दिता. BPL, APL जी कार्ड्स आहा पळय न्हू हांकां 100% कोठा दिता. फक्त जे पयले तुका सांगला तो 80% आहा हो APLाक. BPL, AY आनी अन्नपूर्णा आहा पळय हे 100% कोठा दिता. हय. आनी जे फेस्टीव हे आहा पळय न्हू ताका आतां फाल्यां गणेश चतुर्थी आहा नॉर्मली आमी एका रेशन कार्डाक 10 kg दिता. चतुर्थीक किंवा क्रिसमसाक किंवा जे फेस्टीव हे आहा पळय तेन्ना एक 15 किलो म्हणजे 5 किलो एडिशनल दिता वाडोवन दिता. पूण दिता 80%च लोकांक कारण जे वयले जे लोक आहा पळय तो डिमांड येत ना. हांगा खुबशे थोडे कॅथोलीक कम्युनिटी आहा ते फेर प्रायस शॉपार येना आनी रेशन कार्ड हे व्हरात ना आनी ताका लागून म्हाका दिसता तो 20% जो गॅप येता पळय ते परत आमी तांकां सांगलें की तुमकां गरज आहा जाल्यार तुमी मागचो परत आमी दिता तुमकां वयलो कांय हरकत ना. नाही बाकी मदली दिसताना म्हणणं हांव म्हणजे बाकी फेस्टिवल टायमार तरी APL वाले सुद्दां लोक व्हरतात. फक्त BPL थोडे आसता न्ही ते BPL चड आसत नात थोडेशे असतात पण APL वाले सुद्दां फेस्टिवला टायमार व्हरतात. फेस्टिवला टायमार 100% दिया तुमी. फेस्टिवल टायमार आमी 5 किलो वाडोवन दिता आनी जर हे लोक सगळे जर येयले जायत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता दिवपाक कांय हरकत ना 100% दिवं येता. अखिलेश काब्राल. सर ऑनरेबल मिनिस्टरान रिप्लाय दिला सर. म्हाका एकूच विचारपाक जाय मिनिस्टराक की लिस्ट ऑफ APL आनी BPL कार्ड रजिस्टर्ड तेणें एक लिस्ट दिला 40 कॉन्स्टिट्युन्सीज आनी कुडचड्या मतदारसंघात फक्त 34 आनी बाकीचे मतदारसंघात 2000, 1500 हे BPL लिस्ट जे आसा वा APL लिस्ट आसता केन्ना व्हेरीफाय करता केन्ना ते स्क्रुटिनी करता आनी तेजी क्रायटेरिया कितें BPL घालपाक. आतां जर BPL पडटा जाल्यार तेजी क्रायटेरिया ओपन केल्ली आसा काय कितले विचारपाक? पंचायत दोन पंचायत